शासन आणि लोकप्रशासन हे दोन्ही विषय या संविधानाकडे संबंधित असतात आणि लोकशाहीकडे संबंधित असतात आणि त्या खातीर हो विषय जो आसा तो अर्विल्ल्या काळांत लोकप्रशासन आणि शासन ही दोन्ही उतरां राजकीय तशेंच आर्थीक सत्ता केंद्रीत आसात आणि ताका लागून ती व्यवसायनिश्ठ आसात आणि महसुला कडेन रेव्हेन्यू कडेन संबंधित आसा हो विषय. इतलो ह्या विशयाचें म्हत्व आसा, इतलो हो विशय गंभीर आसा आणि त्या संबंधांत आमी ताजी थोडीशी फाटभूंय पळयतले. आयज जाका आमी लोकशाही प्रणालींत शासन आनी प्रशासन म्हणटात, अशी तरेची एक उपजत लोकशाही किंवा लोकशाहीची मूल्यां आशिल्ली आमची मानवतावादी जीवन पद्दत आमच्या कदीम काळा सावन लोकजिणेंत आशिल्लीच आणि ती आमच्या पुर्वजांनी जाणटेल्यांनी स्थापीत केल्ली. पयलींच्या काळांत ज्यो टोळयो आसल्यो, गँग्स जेका आमी म्हणटात, जे समूह आशिल्ले वा जे जात पंचायती आशिल्ल्यो वा गोंयांतली गांवकारी पद्दत आसली, ही सगळी वेवस्था गांवांतल्या वेवसायांक धरून आशिल्ल्यो आणि त्यो सगळ्यो अलिखीत आदर्श संहिताचेर चलताल्यो. ताका एक संहिता आशिल्ली, पूण त्या संहितेक लोकतत्वाचें अधिश्ठान आशिल्लें आनी ताचो एक राखणदार आशिल्लो आनी तो अंमलबजावणी करून हाडटालो. म्हणजे तोय न्यायदंडाधिकारी आशिल्लो. म्हणजे गांवची जात पंचायत, गांवची गांवकी किंवा गांवचें गांवकारपण हें जेन्ना चलतालें आनी तो जो कोण अलिखीत नेम मोडटालो ताका आमी लोकतत्वाच्या अधीन सोडटाले आनी आपल्या पेक्षा सुपर नॅचरल शक्ती कडेन सोडून तो ताका ख्यास्त दितालो किंवा दितलो अशे तरेचे लोकभावनेन आमी सगळे आदले आमची वेवस्था चलयल्या. ही अशे तरेची लोकशासन आनी लोकप्रशासनाचीच वेवस्था अशें म्हाका ताचो सांगड घालतना दिश्टी पडटा. मुखावेल्या काळांत जी तरेकवार आक्रमणां जालीं, विंगड विंगड अशीं आक्रमणां जालीं, ती आक्रमणां कितें पर्यटन भोंवडी म्हणून जावंक नाशिल्ली आनी त्या आक्रमणांनी शासन आनी लोकप्रशासनाचेर आर्थीक, सामाजीक आनी सांस्कृतीक प्रभाव वांगडा भाशीकूय प्रभाव पडलो आनी तो मोठ्या व्हडा प्रभावान पडलो आनी हें संवसारभर सगळ्याक जालां. आनी तातूंतल्यानूच विंगड विंगड ज्यो मागीर मुखार ज्यो राज्यक्रांती तयार जाल्यो किंवा घडल्यो आनी जिवीत तत्वां आयलीं म्हत्वाचें आनी त्या जिवीत तत्वांतल्यान स्वातंत्र्य, समता आनी बंधुत्व, भावकी सारकी ही तत्वां आयलीं आनी ताका धरून एक परिणाम म्हणून वेगवेगळ्या राजवटींनी कला, साहित्य आनी भाशाय आर्थीक बळग्याचेर प्रभावीत केल्यो आनी लादल्योय बीन. आमचे कडेन गोंयचें इन्क्विजिशन जर धरलें जाल्यार तो लादलो ह्या संदर्भांत घेता आनी भारत काय ताका आनी आडवत नाशिल्लो. आनी ह्या भाशीक आनी सांस्कृतीक बळजबरी आड छत्रपती शिवाजी महाराजाक सुद्दां आपल्या कारकिर्दीन मागीर लोकप्रशासनाची भाशा घडोवची पडली. तांणी पंडितांक आपल्या राजदरबारांत बसयले आनी भाशा निवळपाचें सत्र सुरू केलें लोकप्रशासना खातीर. म्हणजे फार्सी उर्दू शब्द काडून मराठीकरण करपाचो प्रयत्न केलो, ते देवळा वयलें मराठीकरण करून आनी लोकभाशा प्रशासन कोश निर्माण करपी छत्रपती शिवाजी महाराज हो पयलो रयतेचो राजा जो आमकां परिचीत आसा तशें आमी समजतात. आनी ताज्या वयल्यान उपरांतच्या काळांत भारताक स्वातंत्र्य मेळ्ळें 47 47 ते 50 मेरेन काय व्हडली कारवाय जावंक ना. कारण तें स्वातंत्र्य आमी चलयता आसतना गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935च्या मेरेन चलयताले. 1950 हें साल आमच्या खातीर खूब म्हत्वाचें. प्रजासत्ताक जाता आमचो देश आनी त्या प्रजासत्ताकान एक म्हत्वाची तरतूद जाता की हिंदी ही आमी राजप्रशासनाची भाशा वापरतात. ताज्या बरोबर दुसरी तरतूद आमी जोडून घेता, इंग्लीश शाल कंटिन्यू टू बी द ऑफिशियल लँग्वेज. आयच्या ह्या एकंदरीत राजभाशेचें म्हत्व म्हणटा आसतना फक्त कोंकणीच न्हय तर इंग्लिशूय आसा भितर, हें लक्षांत दवरात तुमी. गोंयांतूय सेंट्रलाचे आसात पूण गोंयांतूय आसा. ह्या हाजेर आमी राजभाशेची अंमलबजावणी कशी करतले, कशी जावंक जाय, कोंकणीचो विचार कसो जावंक जाय, हो सगळो विचार करपाक आमी जमिल्ले आसात. म्हणजे राज्याचे किंवा राजभाशेची अंमलबजावणी करपा पासत मानादीक राष्ट्रपतीच्या आदेशा खाला सह्यान जे आयिल्ले वेगवेगळे आदेश जर पळयशात, 1952, 55, 60, 63, 65, 76 अशी वळेरी लांब वचत आसा. ह्या सगळ्या काळांत गोंय खंय आशिल्लें, 61 पर्यंत आमकां हातूंतले म्हत्वाचे आदेश आमी बॅकलॉगान आसात. आमचे पेपर उरल्यात हे सोडोवपाचे 1950 ते 61 पर्यंत.
87 पर्यंत आमी आनीक फुडें पावले, कारण तेन्ना राजभाशा ही संघर्शांतल्यान जाली. राजभाशा जाल्या उपरांत मागीर राजभाशेच्या आदाराचेरूच घटक राज्य मेळ्ळें, हें सगळ्यांक आमकां खबर आसा. आनी गोंयचे कोंकणी राजभाशेची अधिकृत पिराय, आयची पिराय जी आसा ती अनिल बाबाक खबर आसतली 38 वर्सां, ऑलमोस्ट 38 इयर्स राजभाशा जाल्ल्या. आनी ह्या सरकारान राजभाशेची प्रभावी अंमलबजावणी करपा पासत काडिल्ले जे अध्यादेश आसा, म्हणजे केंद्र सरकारान काडिल्ले आसा, ते गोंय मुक्तताये पयलींचे आसा आनी उपरांतचे आसा. आनी ताची अंमलबजावणी करपा संदर्भान केंद्र सरकारान जी कांय मळां घालून दिल्यात, ती मळां गोंयच्या राजभाशा खात्याक, जे आतां राजभाशा जाल्यात उपरांतच्या काळात, ताका लागू पडटा काय कितें? केंद्र सरकाराची मंत्रालयां, कार्यालयां, संबंधीत संस्था, प्राधिकरणी, कंपनी आदींची सगळीं परिपत्रकां, सामान्य आदेश, संकल्प, नियम, नेम, अधिसुचोवणी, प्रसिद्धीपत्रकां, करार, टेंडर, जायराती, प्रशासकीय अहवाल, तशेंच संसदे मुखार दवरपी सगळ्या प्रश्नांची निवेदनां, तशेंच राजकीय कागदपत्रां आदी अनिवार्यपणान मॅन्डेटरी हिंदीन आनी इंग्लिशीन आसूंक जाय, हें केंद्र सरकाराचें. आमची अंमलबजावणी करता आसतना आमी हांगासर खंय आसात हाचो आमकां सोद घेवचो पडटलो. सगळीं विधेयकां हिंदी वांगडाच इंग्लिशीन मांडप, मानादीक राष्ट्रपतींच्या वतीन म्हणजे प्राधिकारान उजवाडा घेवपी हिंदी अणकार अधिकृत मानप, हांगासरलो कोंकणी अणकार राजभाशा खात्यान केल्लो अधिकृत मानता काय कितें, हाच्या संदर्भात एक प्रश्न आमकां हांगासर सोडपाचो आसा. राष्ट्रपतीच्या पूर्व परवानगेन खंयच्याय राज्याचो राज्यपाल उच्च न्यायालयाचे निवाडे, विधानसभेंतले मोठो चर्चेचो असो शब्द, न्यायालय म्हणून दाखय म्हणून म्हणचें पडलें कोणाक तरी. म्हाका त्या घरा कडेन काल 3 दीस हांव न्यायालय पाठ करतालो, चुकून कितें हें तोंडाक बीन म्हणून. म्हणटकूच ते निवाडे जे आसा ते हिंदींत वा राज्याच्या राजभाशेंतल्यान वैकल्पीक प्रयोगांक अधिकृत म्हणून मानप, हें बीन म्हत्वाचें. गोंयच्या संदर्भान अशे प्रयोग जातात जाल्यार खंयच्या अवस्थेंत आसात हाची जाप आमकां हांगासर अपेक्षीत आसा. एक गजाल घडटा की केंद्र सरकाराच्या नेमा प्रमाण केंद्र सरकारान आपल्या देशाची भाशीक राज्यां म्हणून वर्गवारगी केल्ली आसा. A, B, C अशी 3 कॅटेगरी केल्ली आसा हिंदी भाशेक, आनी गोंय फॉल्स इन द C कॅटेगरी. म्हणजे A कॅटेगरीन जी आसा राज्यां ती आमकां सगळ्यांक खबर आसा हिंदीची, पूर्णपणान हिंदीन वेव्हार जाता. बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आनी संघ प्रदेश दिल्ली. B कॅटेगरीन जी राज्यां आसात तातूंत आमचे लागींचे गुजरात आसा, महाराष्ट्र आसा, पंजाब आनी चंदीगड आसात, जी तातूंत हिंदीचोय वापर जाता. आनी C कॅटेगरीन जी राज्यां आसात तातूंत हिंदीचो वापर मोठ्या प्रमाणात जायना. दर वर्सा केंद्र सरकाराचें एक परिपत्रक आमकां गोंय सरकाराक येता, जे बाकीच्या हाका बीन येता, की तुमचें C हातूंत कॅटेगरीन आसा, तुमी इंट्रस्टेड आसा बीन वचपाक काय म्हणून. आनी जो IAS ऑफिसर सहसा तसो आसता तो देखो ना हिंदी में कर ले, क्या होता है उसमें 2-3 पत्र खत लिखने का, म्हणजे आमचेच पयलीं आमकां उकलं ना, तुका हिंदी आनी कित्याक जाय का म्हणून. अशे 5 वर्सां म्हाज्या कार्यकरीन आमी ते मारून घेतले. म्हणजे गोंय फॉल्स इन C कॅटेगरी. ते B करीत जाल्यार पयलींच आमचो भारत केदो व्हडलो हिंदीचो आनी वजें पडटलें की एवरी कॉरस्पॉन्डंट हॅज टू आन्सर इन हिंदी लँग्वेज इन एडिशन टू कोंकणी, इंग्लीश आनी हिंदी. अशे तरेच्या हाजेर आमच्या गृह मंत्रालयान 1955 एक आदेश काढलो शिक्षण मंत्रालयाच्या खातीर की शब्दावली आयोग निर्माण करप. आणि त्या शब्दावली आयोगाच्या अंडर ज्यो शब्दावली तयार जातात, उदर नारायण देसान सांगले पळय, त्यो हिंदीन आनी बाकीच्या प्रादेशीक राज्य भाशांनी जावपाक जाय. तो आयोग आमचे कडेन अशे तरेचे कोंकणीचे वावर मुखार व्हरपा खातीर अशे तरेचे कितें तरी काम जावंक शकता काय कितें हाचो सोदूय ह्या परिसंवादांत जावचो अशी म्हाजी विनंती आसा. गोंय सरकारान परमनंट ट्रेनिंग सेंटर केला हांगासर, राजभाशा प्रशिक्षण वर्ग सुरू केल्या. ताचें स्वरूप कितें, ताची व्याप्ती कितें, ताची ध्यास्ती कितें, ताका राजभाशा अंमलबजावणी जायना जाल्यार ख्यास्त जाता काय कितें गोंयांत. म्हणजे RTO जर आमकां ट्रॅफीक सिग्नल चोडत जाल्यार आमकां फायन घालता, पूण राजभाशा कायदो पाळिना जाल्यार फायनीची तरतूद आसा काय कितें, ख्यास्तीची तरतूद मात्तूय ना ह्या कायद्यान. तेन्ना आमी कितें करूंक शकता, असो हे मोठो धगधगतो विशय हांगासर आसा. आनी हे फाटभुंयेर अनिल सावंत जे आसा ते आपली विचार आमचे कडेन मांडटले. बाबा खंय आसा हें खातें केन्ना जालें, ताचे पयलीं कितें आसलें हाची आमकां एक थोडीशी जाण येवची अशी एक अपेक्षा आसा. दुसरो विशय जो आसा तो विशय सुरू करच्या पयलीं तो विशय युगांकन नायक मांडटले.
पूण एक विधान तुमकां सांगता, म्हणजे हांव हें सगळें निवेदन सांगल्या उपरांत मागीर हांव चड कांय उलोवचो ना म्हणून पयलींच सांगता. विधान अशें आसा, हांव वाचतां. राजभास हेमाबाय, राजभास कायदो अंमलांत येना कारण तो आमी सरकाराचेर लादला. आमदारांनी आपूण जावन केलो ना तो. कोंकणीवाद्यांनी चळवळ केली आनी हांची कटकट नाका म्हणून ताणें तो मानून घेतलो. भौमानिस्त रविंद्रबाब केळेकार हांचें विधान. आतां हे फाटभुंयेचेर राजभाशेची प्रभावी अंमलबजावणी जावची म्हणून नित्यानंद नायक, पूर्णानंद च्या, अनंत अग्नी आदींनी कृती करपाची थारायल्या. आफ्टर हांव पोस्ट राजभाशा उलयतां, चळवळीचेर उलयना. विधानसभेंत पत्रकां उडयलीं हांच्यांनी. भाशीक स्वाभिमानाचेर आगळीक जाता तेन्ना गोंयकार पेटून उठला हेंय बीन आमकां दिश्टी पडटा. तांणी गोंय कर्नाटकाचे वाटेर वर्तमानपत्रांच्या त्या दिसाळ्यांच्या त्या पेपराक उजो घालून संपूर्ण दिसभर ते दीस तो पेपर हांगासर गोंयान हाडपाक दिवंक ना अशे प्रदीप कार्यकर्ती तरुण भारतांतले हे गोंयकार आसात. म्हणटकूच परतून नांवाचो प्रश्न नाका न्ही. संस्कृताय आनी अर्थकारण आनी राजकारण आनी आतां सद्याचे स्थितीन राजभाशेची अंमलबजावणी करतना ताचें सामाजीक आनी आर्थीक रूप कशें आसचें आनी ताचो प्रत्यक्ष प्रभाव आनी परिणाम कसो जातलो ह्या आव्हानांक गोंयच्या हिताची राखण करपी आमी गोंयकार तयार आसात जाल्यार कितपत तयार आसात हाचो सोद प्रोफेसर युगांक नायक घेतले अशी अपेक्षा आसा. हांव जेन्ना ऑफिशियल लँग्वेजीन पयलेच खेप भितर सरलो तेन्ना एक पटी घेवन भितर सरलो. ते पटीचें नांव आसलें राजभास गाय धजाभास. बरोवपी आसलो संदेश प्रभुदेसाय. ताणें म्हाका विचारलो चार्ज घेतलो रे. हांवें म्हणलें हय तुजेंच पुस्तक घेवन भितर सरला म्हणून. आनी खऱ्यांनीच तें पुस्तक सांबाळून दवरलां. संदेश प्रभुदेसायक राजभाशेची अंमलबजावणी जायना म्हणून सुनापरान्तांत एक सिरियलायज हें बरोवचें पडटा रायटअप. आनी ती राजभास आनी धजाभास म्हणून तो हें चलयल्लें प्रकाशीत केलां. पूण आमचो आदलो खासदार नरेंद्र सावयकार हांचें एक वाक्य आसा ऑन रिकॉर्ड, तें बीन सोदून काडलां. तो म्हणटा भाशा विकास म्हणजे राजभाशा विकास हो राजमान्यतायेचेर पातयेवन जायना. तो ताचेर अवलंबून नासता म्हणटा तो लोकांनी करपाचो आसता. ही आतां भुमिका जी आसा पळय ती भुमिका ह्या व्यासपिठाचेर हांगासर तपासून पळोवया कशी कितें आसा ती. कारण ते ताजे इट इज ऑन रिकॉर्ड ताणें तें बरयल्लें छापिल्लें आसा. म्हणटकूच शासन आनी प्रशासनान राजभाशेचें म्हत्व वाडचें, ताची व्याप्ती आनी आवड वाडची आनी लोकशाही आनी हेर राजवटी हातूंतलो फरक की लोकशाही ही निरंतर प्रक्रिया, कारण सरकार ही निरंतर प्रक्रिया आसता आनी लोक प्रशासनाचो प्रभाव सादे सोंपे भाशेन लोककल्याणकारी रितीन जावपाक जाय. आनी ती राजभास अर्थवेवस्थे कडेन आनी महसूल येणावळी कडेन पोटाचो प्रश्न सोडयता आसतना प्रादेशीक अस्मितायेची राखण करपी आसपाक जाय. आनी हें करता आसतना निश्ठा घाणाक धरून आमकां करपाचें ना. म्हणजे कितेंय जालें जाता तें कोंकणीचें करुया एकदां पोट भरता मरे अशें जावंक जायना. स्वाभिमान हो घाणाक धरून राज्यभाशेची अंमलबजावणी जावंकूच शकना अशें म्हजें वैयक्तीक मत आसा. आयचो जो विशय आसा, जो परिसंवाद आसा तो लोक प्रशासन आनी राजभाशा हाकाच धरून आसा. तर प्रकाश वजरीकार हांणी अशे प्रश्न मांडल्या की एक चौथऱ्यान हेचें प्रशासन आनी प्रशासनाचो प्रतिनिधी म्हणून म्हाका उबो केला अशें कोणी गृहीत धरचें न्हू. पूण तरी आसतना तांणी जे प्रश्न उबे केल्यात ते खरेंच म्हत्वाचे आसा आनी गरजेचे आसा. आनी ताकाच धरून हांव जी म्हजे कडेन जें जाता त्या पद्दतीन हांव ताजी जाप दितलो. पयलीं म्हटल्यार हांव हांगासर बसल्या त्या तिगाय सारको एक खडेगाड उलोवपी वक्तो न्ही, हांव डेस्क रायटर. त्या खातीर म्हज्या पद्दतीन जशें म्हाका सिक्वेन्स मेळटा त्या पद्दतीन हांव म्हजे जी उखल आसा जे म्हजे जे जाप आसा ती दिवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. पयलीं म्हणल्यार राजभाशा म्हणल्यार सरकारी कामकाज करपाक एक अधिकृत केल्ली भाशा. आनी ही अधिकृत केल्ली भाशा ही लोकभाशा आसता तेन्नाच ती अधिकृत जाल्ली आसा अशें म्हजें मत. पूण हें करता आसतना आयच्या विशयाक धरून हांव म्हणटा की शासन आनी प्रशासन हें म्हणटा आसतना तातूंतलो आमी फरक पयलीं जाणून घेवपाक जाय. शासन ही एक वेवस्था, एक धोरण तयार करपी संस्था आनी प्रशासन म्हणल्यार कृती, ताची अंमलबजावणी करपी, ताका एक वेवस्था करपी ती यंत्रणा. तर अशा यंत्रणेंतल्यान हें शासन आनी प्रशासन
हांचो कार्यभार चलता. हांव कशी भाशा जाली, कशी राजभास जाली हाचे इतिहासा कडेन वचचो ना, कारण हो इतिहासीक संदर्भ सगळ्या जाणांनी घेतलेलो आसा. पूण राजभाशेचो विचार करता आसतना ताचें म्हत्व कशें समजून घेतलां केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार, आनी ताजे विशीं सांगतलो. 1961 ते 1987 हो जो म्हत्वाचो काळ आसा तातूंत खूब गजाली घडल्यात. आमचें गोंय मुक्त जालें, आमकां सगळे 1975 आमकां स्वतंत्र भास म्हणून जाली, आनी 1987 जेन्ना राजभास कायदो अस्तित्वान आयलो तेन्ना राजभास कायदो अस्तित्वान येतकीच पयले 2 नोटिफिकेशन्स काडल्यो, आनी त्यो म्हटल्यार जो कोण कोंकणींतल्यान जाप विचारतलो, प्रश्न विचारतलो ताका तशीच कोंकणींतल्यान जाप दिवप. हें पयलें नोटिफिकेशन जें लोकां खातीर उक्तें आसलें, पूण म्हाका दिसता लोकांनी ताचो कितलो फायदो घेतला तो खबर ना. तातूंत स्पश्ट दिल्लें आसा जर तुमी कोंकणींतल्यान प्रश्न विचारलो जाल्यार ताका कोंकणींतल्यान जाप दिवपाक जाय. हांगासल्या कितले जाणांनी कोंकणींतल्यान ताका अर्ज केला हें म्हाका खबर ना, ताका कितें जाप आयल्या ती, हो प्रश्न अनुत्तरीत आसा. मागीर 1992 जेन्ना आमकां राष्ट्र मान्यताय मेळ्ळी तेन्ना भारताच्या संविधानान अनुसुचीन 8वे अनुसुचीन आमकां राष्ट्र आमची कोंकणी भास पावली. तेन्ना खरें म्हणल्यार लक्षांत घेवपाक जाय की पयलीं भारत सरकारान हाच्या राजभाशेचें म्हत्व घेवन पयली अंमलबजावणी केली, ती म्हटल्यार आमची जी चलनी नोट आसा त्या चलनी नोटीचेर आमची कोंकणी भास ती थंय नोटींचेर येवपाक लागली. म्हणटकीच खरें म्हटल्यार भारत सरकारान हाची अंमलबजावणी करपाक सुरवात केली. थंय कोणाचो प्रेशर नासलो, हें ऑटोमॅटीक म्हणटा आमी यंत्रणा चलता त्या पद्दतीन. त्याच तरेन भारत सरकारान ज्यो भारतीय भासा आसा त्या भाशांच्या इन पार वीथ अदर लँग्वेजीस तांच्यांनी सगळ्यांक आपले कोंकणी खातीरूच काम करा म्हणून दिल्लें, पूण थंय कितले लोक पावले तें खबर ना. पूण जेन्ना 87 जेन्ना राजभास कायदो जालो तेन्ना पयलेच फावट गोंय सरकारान एक ल्हानसो सर्वसाधारण प्रशासन सचिवालयान एक ल्हानसो विभाग केलो. ऑफिशियल लँग्वेज सेल नांवाचो तांणी एक विभाग सुरू केलो, जंय कोंकणी मनीस नासलो, पूण कोंकणी पदा खातीर 1991 ताची पदनिर्मिती फक्त एका भाशांतरकाराची जाली. आनी ताच्या उपरांत जावं त्या पिरियडाच्या वेळार अशें कोंकणी प्रशिक्षणाक सुरवात जाली, जुजबी जाका आमी बेजीक म्हणटा ती कशें आमी, आनी तेन्ना उपाट प्रतिसाद मेळिल्लो. मागीर तें जाले उपरांत भारताच्या संविधानान सुद्दां विचार जाल्या उपरांत चलनी नोट जाली. त्याच्या उपरांत सुद्दां आमकां जो कार्यकाळ सोदूंक जायो तो 2004 ते 2024 हो कार्यकाळ हांवें धरला. 2004 तो ल्हानसो विभाग आसलो, त्या विभागाचें भाशा संचालनालयाच्यान रुपांतर जालें आनी तो व्हडलो ताचें रुपांतर केलें 2004. जाका लागून स्वतंत्र ताका डिमांड नंबर मेळ्ळो, ताका आर्थीक तरतूद करपाक मेळ्ळी आनी स्वता निर्णय घेवपा खातीर जाली. पूण पळोवंक जर गेलें जाल्यार ह्या भाशा संचालनालय जालें तें 2004 तेन्ना पदनिर्मिती जाली ना. तातूंत काम करपा खातीर जे आवश्यक जे मनीसबळ लागता तें जालें ना. पूण तें 2010-12 सुमार जालें जेन्ना दोतोर प्रकाश वज्रेकार थंय आयलो तेन्ना. IAS ऑफिसरांक ट्रेनींग दिवपाची योजना सुरू जाली, परिपत्रकां काडलींच आनी भाशेक वाव दिवपाच्यो कांय येवजण्यो आमी सुरू केल्यो त्या वेळार. आनी ह्या येवजण्यांतल्यान एक ल्हान ल्हान समाज संस्था आसा जाल्यार त्यो संस्था अशे तरेचे ल्हान ल्हान कार्यक्रम घेवं शकता आनी ताकाय अनुदान दिवपा खातीर थंयसर सुरवात जाली. पूण खरी गरज जी आसा ती अणकार करप्यांची, अनुवादकांची गरज आसा. कारण अनुवादक अणकार जेन्ना आमी करता तेन्ना ती एका राती भितर खंयचीच भास येवपाक जायना. आमच्या संबंद आमच्या ह्या कार्यपद्दतीचेर आमची जी प्रशासन वेवस्था आसा त्या प्रशासन वेवस्थेचेर इंग्लिशीचो पगडो आसा आनी इंग्लिशीचें सगळें जें रुपांतर आसा तें एका रातयेन कोंकणीन जावपाक जर घडये शक्य ना. आनी तें करतलो जाल्यार अणकाराची गरज उप्रासली आनी त्या खातीर अणकाराचें हांगासर काम सुरवात जालें. अणकाराचें काम करता आसतनाच मागीर जो कार्यकाळ जो घडलो की एक डिजिटायजेशन सुरू जालें. डिजिटल सगळें काम करपाक जेन्ना भारतभर सबंद एक क्रांती जाली तर त्या वेळार बाकीच्यो भारतीय भासा आसा त्यो भारतीय भासो आपापल्या पद्दतीन फुडें तेंच्यांनी आपापलें अपडेटेशन करपाक लागले. आनी तें अपडेशन करतलो जाल्यार
हांगासर आमी तरी कित्याक कमी पडटले असो जावंक शकना. पूण आमकां जी उणीव जी जाणवली ती म्हणल्यार शब्द भांडाराची. आमचे कडेन सगळे शब्द भांडार आसा, पूण तो एकठांय करून तो एका रुपान एक रुपान हाडप हें तशें सोंपें काम ना. तर तें डिजिटायजेशन जालां तेन्ना सुद्दां आतां कोंकणीक आमकां गरज उपरासलेली आसा. आनी ही अणकाराची व्याप्ती इतली वाडलेली आसा की हांगासर प्रत्येक संस्थे खातीर, प्रत्येक क्षेत्रा खातीर अणकार करपी आतां आमकां गरज आसा. पूण ते आयज अणकार करपीची संख्या जी आसा ती आमकां वाडोवची पडटली. आतां सुप्रीम कोर्टान आमचे गोंयान जे मुंबय हायकोर्ट आसा, मुंबय हायकोर्टान सुद्दां आमकां डायरेक्शन्स दिले की आमकां तुमचे जे गोंया खातीर जे लँडमार्क जजमेंट जाल्ले आसा ते लँडमार्क जजमेंट हे कोंकणींतल्यान जावपाक जाय, मराठींतल्यान जावपाक जाय. पूण आमचे कडेन जे लिगल इंटरप्रिटेशन जाय त्या पद्दतीन आमचे कडेन ती वेवस्था ना. तरी आसतना राजभाशा संचालनालयान आमचे इन-हावस बरे ट्रान्सलेटर आसा तांकां घेवन आमी चडांत चड जजमेंट्स हे कोंकणीन करपाचो आमी वावर सुरू केला आनी आमी तो सद्या जजमेंट दिता. आनी हे सगळे अणकाराचे आनी पुराय एकंदर भारतीय भाशा वांगडा आमी जर तग धरतले जाल्यार तेज्या खातीर प्रशासन म्हणून हांगासर आतां आमी CIL केंद्रीय भाशा संस्थान आनी CSTT कमिशन फॉर सायंटिफीक एंड टॅक्निकल टर्मिनोलॉजी जो आयोग आसा त्या आयोगा कडेन एक समजिकाय कबलात केल्ली आसा. आनी ती समजिकाय कबलात केल्या उपरांत जर आतां आमकां हे नॅशनल ट्रान्सलेशन मिशन हांगासर जर आमकां कोण जर भायर सरता अणकार घेवपाक, अणकार शिकपा खातीर ताचें तंत्र जाणून घेवपाक, ताच्या खातीर आमी ल्हान ल्हान वर्कशॉप्स तयार करूंक शकता. ह्या भायर आमी आतां असोय प्रयत्न केला की फुडल्या 15 दिसान ताचे कार्यवाही जावंक शकता. ती म्हणल्यार आमी वेगवेगळे तरेचे अणकार करप्यांचे पॅनल आमी तयार करूंक सोदता आनी ताची आमी ती जायरातू आतां मेळटली. तर तेद्या वेळार ते अणकार करप्यांचे आमकां पॅनल करपा खातीर वेगवेगळ्या क्षेत्रां खातीर जाय, नवीन शिकाऊ जाय, जे कोण अणभवी आसात ते जाय आनी ताचे संबंद अणकार केल्ल्याचो रिव्यू करपी जाय. तर ताच्या खातीर ते पॅनल करपा खातीर आमकां NTM सारकी संस्था थंय प्रशिक्षण दिवपाक तयार आसा. CSTT आसा तांचे कडेन सादारण 350 विशयांचेर तांचे तांत्रीक शब्दकोश आसा. ते सगळे शब्दकोश आमकां कोंकणींतल्यान हाडपा खातीर आमकां एक्सपर्टांची गरज आसा. तांची कबलात जाल्या उपरांत आमी सादारण 7-8 तरी आमी डिक्शनरीज, आमचे नारायण देसाय सर आसात तांचे हांगा खूब जाण आसात एक्सपर्ट थोडे, तर तांची सुद्दां आमी मदत घेतलेली आसा. म्हणजे एक जर शब्दकोश जर करतलो जाल्यार सादारण 9-10 जाणांची तरी टीम जायी पडटा. तर त्या टिमीची एक्सपर्टांची गरज आसा. आनी 350 टॉपीक करता आसतना आतां आमकां सद्या ह्या वर्सा करपा खातीर 16 तरी विशयांचेर आमकां तांचो प्रस्ताव आमकां पावल्लो आसा. म्हणटकीच त्या विज्ञानीक शब्दकोश तयार करपा खातीर आमकां मनशांची गरज आसा. ह्याच्या खातीर गोंय सरकारान भाशा संशोधन केंद्र केलां आनी भाशा संशोधन केंद्राच्या मार्फतूच हांगासर हे आमचो वावर चलता. त्या भायर हांगासर कोंकणी प्रशिक्षण सुरू करपा खातीर बेजीक आतां आमी ती एक वेवस्था करपा खातीर आनी नोव्हेंबराच्यान आमी आतां सादारण प्रशिक्षण करपा खातीर सुरवात केल्ली आसा आनी नोव्हेंबराच्यान प्रशिक्षण सुरू जातलें जे बेजीक. ताका लागून कांय तरी सुरवातीच्या काळात कांय खातीं जी आसा ती हांगासर आपलो कोंकणींतल्यान वेव्हार करपाक सुरवात जातली. हांगासर तुमी वाटे वयल्यान वयता आसतना पळयता की जी कोंकणी नांवां आसा, आतां कळंगूट आसा, कळंगुटे बरयला, कळंगुटी बरयला आनी कितें जाय तशे पद्दतीन ताचें कोंकणीकरण करपाचें, नांवांचें कोंकणीकरण करपाचें काम आमी सुरू केलां. सादारण 1 डिसेंबर पर्यंत काम पूर्ण जावपाची आमचे कडेन अपेक्षा आसा. मागीर सगळ्यो वेबसायटी आसा त्यो वेबसायटी कोंकणींतल्यान करपाक आमी सुरवात केल्ली आसा आनी त्यो सगळ्यो वेबसायटी त्यो आतां कोंकणींतल्यान सुरू जातात. ताका लागून आमकां एक वेगळे तरेचो कॉर्पस आमकां मेळटलो जो आमकां फुडाराक उपेगी थारतलो. सुप्रीम कोर्टाची सुद्दां वेबसायट आमी केल्ली आसा. इलेक्शन डिपार्टमेंटाचे सगळे जे फॉर्म्स बी आसात ते सगळे फॉर्म्स वेंचणुकेचें जें कामकाज आसा तें सुद्दां कोंकणींतल्यान चलता. आनी पूण तरी आसतना जेन्ना एखादो उमेदवार फॉर्म भरता तो कोंकणीन फॉर्म भरिना हेंय बी तुमी लक्षांत दवरपाक जाय. आतां सुप्रीम कोर्टाचें आनी एक आसा की तांच्यांनी एक डायरेक्शन दिल्लें आसा. 891 सुमार तांचे केंद्रीय कायदे आसात. ते सगळे कायदे सगळ्या भारतीय भाशांनी येवपाक जाय म्हणटा. पूण 891 कायदे जर आमी कोंकणींतल्यान करतलो जाल्यार
आमकां लिगल इंटरप्रिटर जावं लिगल आमकां ते हातूंतले नॉलेज असलेले मनीस जाय, जाका लागून हो सगळो जो खर्च आसा तो भारत सरकार करता. म्हणटकूच आमच्या कडेन जो वाव तितलो पडून आसा की तो करपा खातीर आमकां अणकार करप्यांची गरज आसा. त्याच भायर हें सगळें जर करतलो जाल्यार हांव ताची नाराजी अशी म्हणना, पूण आमकां एक सगळो वावर करता आसतना एक आमकां भंय आसा तो आमच्या कोंकणीत मनशा कडल्यान, की तो म्हणटा म्हजी कोंकणी, आमी की हांव आसलो म्हणटा कोण आशिल्लो म्हणटा, आनी हे जे प्रकार आसा ते आमी तरी म्हणटा की की तुमी तशा खातीर तुमी पत्र बरोवपाचे फाटीं फुडें सरूं नाका. इवन तो अधिकारी आसा तांकां सांगता तुका जशें कळटा, तुका जसो उलयता त्याच पद्दतीन ताका जाप दी, पूण जाप दिवचे शिवाय रावूं नाका. म्हणटकूच हो कोंकणीचो भंयूय ना जावपाक जाय आनी तांच्यांनी एक्सेप्ट करपाक जाय. आमच्या लोकांनी तातूंत कितें रस्व दीर्घ जाला हें बी कोणी समजून घेवंक जायना. आनी ह्या खातीर सगळ्यान व्हडल्यान व्हडलें म्हणल्यार आमच्या वेवस्थे खातीर जी औदासिन्य आसा, उदासीनता कित्याक आसा की आमी कित्याक काम करिना असो जेन्ना प्रश्न येता, कारण ताचें आसा प्रकाश बाबान सांगलेलें आतांच की तातूंत खंय तरी अशी पिनल अशी कारवाई दंडात्मक कारवाई कांयच ना. समजा कोणी जर तें कोंकणींतल्यान जर केलें ना जाल्यार तें जर करूंक ना कित्याक हें म्हणपाक जर तातूंतल्यान जर बाकीचे महाराष्ट्र गव्हर्मेंट आसा, कर्नाटक गव्हर्मेंट आसा जाल्यार ताका रोखडेंच ताका पिनल तेजेर कितें तरी एक्शन जाता. जो ऑफिसर कोण करिना ताका पिनल एक्शन जाता आनी ताचो इन्क्रिमेंट बंद जाता, ताका सस्पेन्शन जाता, कितें तरी जाता. पूण हांगासर जर कोणी जर तें केलें ना जाल्यार आमी ताजेर कांय एक्शन घेवंक शकना. सो ताजे खातीर ही दंडात्मक तरतूद जर आसत जाल्यार मोठ्या प्रमाणांत कोंकणीक जी आडखळ आसा ती आडखळ पयस जावंक शकता. आतां राजभाशा कायदो जालो हाचो अर्थ ते राजभाशा संचालनालयानूच करपाक जाय अशें ना. खरें म्हळ्यार प्रत्येकाचें तें काम आसा आनी प्रत्येक खात्यान तें काम करपाक जाय आनी त्या खातीर सगळ्या लोकांची भुमिका ही म्हत्वाची आसा. इतलें हो विशय इतलो मोठो आसा की तो सादारण 15 मिनटान आटपूंक शकना. पूण ताच्या खातीर म्हजे पद्दतीन जाची अंमलबजावणी कशी करता आनी कशी केल्या आनी कशी करपाक जाय हाचे विशीं म्हजें मत हांवें स्पश्ट केल्लें आसा. तेन्ना सगळ्यांक देव बरें करूं. शासन आणि लोकप्रशासनात राजभाषेचे महत्त्व हांवें सुरवातीकूच संदेशबाईक सांगिल्लें की हांव राजभास कायदो सोडून सगळें उलयतलो आनी ताणें सांगलें बरें केलें, कारण ज्या मुद्द्याचे जो मुद्दो खबरूच ना ताचेर तूं आनी कितें उलयतलो. सो ताका 38 वर्सां जालीं, बट राजभाशा कायदो अंमलात येवन राजभास कायदो जावन त्या पिळगेच्या चळवळीचो एक प्रतिनिधी म्हणून की पोस्ट स्टेटहूड त्या नदरेंतल्यान कांय गजाली तुमच्या मुखार मांडटा. बेजिकली कोंकणी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना एक वर्ग जो असो आसा की जो कोंकणी ही फक्त भास न्हय की, आनी ह्या देशांत कोंकणी खंयचीय भाशा ही फक्त भाशा म्हणजे संपर्काचें माध्यम उरना, तर आपली राजकीय, आर्थीक आनी सांस्कृतीक दावेदारी सिद्ध करपाचें तें माध्यम. आनी लोकशासन आनी लोकप्रशासन जेन्ना आमी म्हणटात तातूंत दोन वेगळ्यो गजाली येता. आय डोंट नो कोंकणीन ताचें भाशांतर कितें जातलें, बट पब्लीक पॉलिसी भितर दोन म्हत्वाचे डिस्कोर्स आसा, वीच इज पब्लीक पॉलिसी ऑर अ पिपल्स पॉलिसी. सो तातूंत कांय मातशें पयली स्लायड ना पयली इंट्रोडक्शन स्लायड. सो ह्याच विशयाचेर हांव उलयतां की कोंकणी डॉक्ट्रीन, इज देर अ डॉक्ट्रीन फॉर कोंकणी, म्हणजे जस्ट पॉलिटिकल सेट ऑफ बिलीफ्स अँड रुल्स ही कोंकणीक आसा काय ना ह्या विशयाचेर हांव म्हजे थोडेशे ऑब्जर्वेशन्स मांडटा. दीस इज एन ऑनगोईंग प्रोजेक्ट परिक्रमाच्या हातूंतल्यान की ज्या पद्दतीन बाई मावजो आनी ज्या पद्दतीन वाद जालो, वी ट्राय टू डू दीस डॉक्ट्रिनल एनालिसीस ऑफ कोंकणी की आज कोंकणी राजभास जावन ताजें पब्लीक लायफा भितर राजकारणान आनी अर्थकारणान म्हत्व कितें आसा. सो प्रत्येक भाशेक एक डॉक्ट्रीन आसा. महाराष्ट्र राष्ट्र त्या हातून राष्ट्र येता, इट इज अ डॉक्ट्रीन. नाडू हो प्रदेश इज अ डॉक्ट्रीन, और आंध्र प्रदेश इट इज अ प्रदेश, इट इज अ डॉक्ट्रीन. सो वॉट इज द डॉक्ट्रिनल इम्पॉर्टन्स ऑफ कोंकणी. नेक्स्ट स्लायड.
की गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास, कोंकणी संस्कृताय आमगेले जाणट्यांची मिरास. आय थिंक बाकीबाब बोरकारान आनी एक कवितेन मराठीन बरयलें, मार्क्साचा म्हजो अर्थ हवा आनी फ्रॉइडचा म्हजो काम हवा, ह्या असुरापरी राबविण्या घरी गांधीचा म्हजो राम हवा. सो बाकीबाब बोरकार आय फील की मोस्ट अंडर-रेटेड पॉलिटिकल फिलॉसॉफर हातूंतल्यान. तशेंच ही महत्वाची कित्याक आसा की गोंय आमचें मूळ पीठ. कोंकणी परिशदेची सुरवात 1940 जाली, 1939 सॉरी दिलगिरी. भारत स्वातंत्र्य जावचे पयलीं हें स्थापन जालें. दॅट इट सेल्फ इज अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट की स्वातंत्र्य उपरांत कोंकणी मनशाचे प्रश्न वाऱ्यार पडचे न्हय, बट द एपिसेंटर ऑफ कोंकणीज पॉलिटिकल लायन वॉज गोवा. आनी गोंयाक अशें दिसलें की गोंय आमचें मूळ पीठ, कोंकणी आमची भास. सो आज जो डायस्पोरा आसा इट इज कनेक्टेड टू गोवा, अँड गोवाज पब्लीक पॉलिसी इन टर्म्स ऑफ लँग्वेज मॅटर्स टू डायस्पोरा. सो ताका एक कोंकणी इट सेल्फ इज अ पॉलिटिकल डॉक्ट्रीन, आनी ताजें एनालिसीस फुडें करतना म्हाका दिसता की कोर ऑफ नेशन बिल्डींग जेन्ना भारत स्वतंत्र जालो, गोंय मुक्त जालें, ओपिनियन पोल जालो, घटक राज्याची चळवळ जाली, म्हाका दिसता की नेशन बिल्डींग प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया तातूंत 4 गजाली कंपोनंट हें करूं येता, तातूंत डिवायड करूं येता. वन इज आयडेंटिटी, इंटग्रेशन, रिप्रेझेंटेटिव्ह डेमोक्रेसी आनी इकॉनॉमीक फावंडेशन्स गोंयची कशी आशिल्ली आनी वाय लँग्वेज मॅटर्स. पयली गजाल म्हणटा ती स्टेटहूड ही लिंग्विस्टीक आयडेंटिटी, की भाशावार प्रांतरचनेचो मूळ आस्पेक्ट आशिल्लो की भास हें तत्व राज्याचें. इज रिजनल लँग्वेज अ लँग्वेज ऑफ अ स्टेट, म्हणजे प्रादेशीक भास ही प्रादेशीक भास ही प्रदेशाची भास आसपाक शकता काय ना. देन यू हॅव दीस एंटायर डायकॉटॉमी ऑफ तेलुगू, वीच इज आंध्र प्रदेश, तेलंगणा आनी बाकीच्यो सगळ्यो. सो कोंकणी, let's accept, has a displaced identity because of several reasons, because of its colonial occupation and withdrawal, and also Indian freedom movement was not revolutionary. I mean, that's context and not revolutionary because we call it as a freedom movement and not war of independence. सो इंटग्रेशनाच्या पद्दतीन आमचें कॅरेक्टर म्हणजे मुक्तीचो कॅरेक्टर जर कितें आशिल्लो, वीच इज 3 डिफरंट केस: एनेक्सेशन, लिबरेशन and independence. Annexation is a military tactic, liberation ही स्वातंत्र्या भितर तुगेली आयिल्ली मुक्ती, आणि independence. The way Goa integrated with India is different from Sikkim integrated with India, आणि ह्यो दोन्ही स्वातंत्र्याच्या उपरांत तयार जाल्ल्यो. सो स्टेटस ऑफ गोवा वॉज ऑलवेज डिस्प्युटेड. आयज रविंद्रबाब केळेकाराचे उल्लेख केलो की आमी हो कायदो राजकारण्याचेर लादला. ही फट गजाल न्ही, ही सत्य गजाल, बिकॉज दीस इज अ पिपल्स डेमोक्रेसी. जेन्ना आमी म्हणटा तेन्ना ताका एक कम्युनिस्ट पार्लन्सा भितर एक शब्द आसता की कॉम्प्रोंडोर. So the kind of government you have is not really the representation of the people. So does not fall under Indian freedom movement. हांव स्वता डिकॉलनायझेशनाचो थोडोसो रिसर्चर. आय बिलीव दॅट भारताचें डिकॉलनायझेशन आनी गोंयचें डिकॉलनायझेशन हातूंत भितर फंडामेंटल फरक आसा. इज बिकॉज की British was a modern state, Portuguese was not a modern state. Significance of church population with the Roman Catholic Church. एक गजाल सामकी आसा, if you take into consideration the Latin colonization and decolonization, church plays a very important role. आणि आमची गोंयांत तरी चर्च ही खूब प्रोग्रेसीव आसा. ज्या पद्दतीन चर्चीन आपल्या हातून वेरियस मुवमेंटां भितर इनवॉल्वमेंट दाखयला, फ्रॉम मोसिन्यो दालगा टू आमचो Father Atayin. This represents the progressive language within the leadership. So Goa is an unnatural state. Is an unnatural statehood. जर आमी डॉक्ट्रिनाच्या बाबतीन विचार करता जाल्यार the basic criteria to claim a state is 60 representative. 60ची लोकसभा विधानसभा आसपाक जाय. गोंय, मेघालय, सिक्कीम ही तिनूच राज्यां अशीं आसा जांकां घटक राज्याचो दर्जो मेळ्ळा, पूण विधानसभेचे सेक्शन्स 60 सकल आसा.
सो दीस इज अ व्हेरी अननॅचरल थिंग. दॅट्स वाय आमचो सर्वीस केरळ वी स्टील डिपेंडंट ऑन ॲगमट, गोंयचो स्वताचो असो सेवा केंद्र ना, ताजेर हांव उलयतां. आनी लास्ट इज एन इकॉनॉमीक फावंडेशन्स, अँड आय वील एलेबोरेट इट, इज बिकॉज की गोंयची कोलनायजेशन्स खूब प्रिमिटीव आशिल्ल्या कारणान मॉडर्नायजेशना कडेन ताजो संविधानीक बांदावळी कडेन कांय ताजो संबंद नाशिल्लो. त्या खातीर गोंयच्यो ज्यो चळवळी जाल्यो तातूंत आमकां खूब एफर्ट्स घालचे पडले की ही मुल्यां रुजोवपाक. आमचे डिमांड्स आशिल्लेच, बट कॉन्स्टिट्युशनल सेफगार्डा खातीर आमकां वेगळे एफर्ट्स घालचे पडले. सो हाजेर हांव मुखावयल्या हाचेर फक्त 4 मुद्द्यांचेर उलयतलो, वीच इज एन एडमिनिस्ट्रेशन, हायर एज्युकेशन, इंडस्ट्री अँड डायस्पोरा, अँड हाव इट मॅटर्स. नेक्स्ट. सो भौशीक धोरण आनी भौशीक शासन जेन्ना आमी पब्लीक गव्हर्नन्स म्हणटा, इट हॅज अ 3 कोर, म्हणजे जाका आमी जाका आमी थियरीन आयर्न ट्रायंगल म्हणटा, की अर्थकारण आनी राजकारण ही राज्याची संस्कृती ठरयता. आता संस्कृती म्हणजे संस्कृती कॅनॉट बी अ म्युझियम पीस. आमची आर्ट अँड कल्चर दॅट इज फायन, बट संस्कृती जेन्ना म्हणटा तातूंत भितर शिक्षण येता, शेती येता, इंडस्ट्री येता आनी पॉलिटिकल इकॉनॉमी येता. सो वेन यू टॉक अबाउट पब्लीक पॉलिसी अँड पिपल्स पॉलिसी, आयज गोंयांत जी आंदोलनां आनी चळवळी जाल्या, इट इज अबाउट कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सीस, आयडेंटिटी. आनी ह्या चळवळी भितर कोंकणी इज एबसेंट, ऑर कोंकणी एज अ फॅक्टर इज नॉन एक्झिस्टन्स, जाल्यार मागीर ही आंदोलनां आनी चळवळ खंय वता, इज बिकॉज दीस इज अबाउट द कंट्रोलिंग ऑफ अ रिसोर्सीस. सो पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर्स अँड कल्चर्स ऑफ पॉलिटिक्स ही थियरी लॅटीन कॉलनी भितर डेव्हलप जाली. आमची ज्या पद्दतीची प्रोटेस्ट संस्कृती आसा, आमचे ज्या पद्दत, बिकॉज संस्कृती गिव्ज यू एन एजन्सी की आपले प्रश्न मांडपाक. गोंय विद्यापिठा भितर फाटल्या 4 वर्सांत सार्वत्रीक रिक्रुटमेंट जाली आनी रोस्टराक पाळो दिवन जाल्यो की कोंकणी भाशेचें गिन्यान आनी राबितो, की 70ची बेंच स्ट्रेंथ जी आशिल्ली, म्हजो स्वताचो नंबर आशिल्लो 215, म्हणजे इतले यंग प्रोफेसर आयिल्ले. 8 दीस पयलीं प्रशांत नायकाक घेराव घालचो पडटा की हे कायद्याचें वायोलेशन जालां म्हणून. सो आमची एजन्सी खंय आहा? गोंयांत प्रायवेट विद्यापीठ नाका म्हणून ग्रामसभेत ठराव घेवचो पडटा. वॉट वेर इज द एजन्सी? इज कोंकणी एबसेंट हियर? हांव कोंकणी फक्त भाशा म्हणना, हांव कोंकणी एज एन आयडेंटिटी म्हणून हाचो आमकां विचार करपाक जाय. सो त्या खातीर अर्थकारण आनी राजकारण हे राज्याची संस्कृती ठरयता. की जनरल इलेक्शना पयलीं प्रायम मिनिस्टरान व्हडली सभा घेतली गोंयांत. सभा ही एक्चुअली मडगांव किंवा पणजेन घेवची पडटा, बट सभेचें आयोजन जालें वेर्णा. नाव वाय? इट इज बिकॉज ऑफ addressing to a constituency, a particular constituency. This is a fact. So economics and politics are very important role. जर आमी म्हणटा की कायद्याची अंमलबजावणी जायना, ताजो मुखेल अर्थ राजकीय आनी आर्थीक व्यवहार जे चलता ताका आजून मेरेन कोंकणीची गरज दिसना. नेक्स्ट स्लायड. सो 4 मुद्द्यांचेर हांव उलयतां, and it's a very pointed, is because when we talk about resources, when we talk about control of resources, your bureaucracy and administration plays a very important role. की सरकारां येता, सरकारां वता, कोण ऑपोजिशनान आसा ते सरकारान वता, बट वॉट इज परमनंट इज द ब्युरोक्रेसी. एगमोट केडरांतल्यान येवपी हांगासरलो जो ब्युरोक्रेट ऑफिसर आसा ताका ह्या जमनीचे पडूनच गेल्ले ना इन टर्म्स ऑफ अ प्लॅनिंग अँड डेव्हलपमेंट, जाल्यार ऑफिशियल कायदो जाल्या उपरांत ह्या गजाली कडेन आमचें लक्षूच ना. केंद्रीय सेवांनी गोंयचो केडर आसप खूब गरजेचें आसा. आनी गोंय आनी कोंकणी वाठार
हो इंटरलिंक्ड आसा कित्याक जेन्ना आमी UPSC म्हणटा यू हॅव अ 24 डिफरंट केडर्स अपार्ट फ्रॉम IAS whether you have an IPS, IRS, Indian Information Services हातून भितर कोंकणी मनीस कितलो आसा और कोंकणी मनीस थंय धाडपाक आमी कितें वेवस्था केल्या दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. कोंकणीचो युवा वर्ग जो वेगळ्या वेगळ्या परिशदांनी आसता, आंदोलनांनी आसता, चळवळींनी आसता, उत्सवांनी आसता, महोत्सवांनी आसता, वो कोंकणीचो केडर, वो चळवळीचो केडर, त्या केडराक फुडें आमी खंयची वाट दाखयता की आजून मेरेन आमी मनीस विकास ह्युमन रिसोर्स ऑफ दीस केडर हाजेर गंभीरतायेन विचार केल्लो ना. केंद्रीय सेवांनी कोंकणी विशय घेवन उत्तीर्ण जावपी वर्गाची संख्या पयर आमी परिक्रमा नॉलेज टर्मिनसाचो एकाडेमीक फोरम केलो आनी थंय जे आमचे गेस्ट आशिल्ले आमचे DGP तांणी सांगलें की कोंकणी घेवन तुमी IAS जावपाक शकता. आनी एक असो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट 85% लिटरेट स्टेट तेन्ना भुरग्यांक खबर नाशिल्लें की अशें जावपाक शकता म्हणून. सो तो अवेरनेस कित्याक ना तें आमकां तपासचें पडटलें और हांगासरल्या भुरग्यांक कित्याक दिसता की ह्या निती नियोजना भितर आपूण आसपाक शकना. नेक्स्ट इज उच्च शिक्षण आनी संशोधन इज बिकॉज की राष्ट्रीय शिक्षण नीती जर आयज सकाळीं परिसंवाद जालो बट हायर एज्युकेशनाचो जर विचार करीत जाल्यार इट इज एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन रिसर्च. सो त्या खातीर आमकां संशोधन साहित्य आनी संशोधन प्रमाणां आनी संशोधन जो प्रबंध आसा ताजेर आमी कितें विचार केला अँड डेटा इज गोल्ड टुडे. सो ह्या बाबतीन आमी कितें विचार करता ताजेर आमी खंयची इन्स्टिट्यूशन्स तयार करता हाजेरूय आमकां विचार करचो पडटलो. गोंय आतां अनिल बाब सामंतान म्हळें की कोंकणी पासूनच धोको आसा. पयर युनिवर्सिटीन एकटे भुरगे येवन सांगलें की सर आय एम रायटींग अ पेपर ऑन द कॅम्पस बायोडायवर्सिटी. आय सेड फॉर whom? Sir, it is for Parikrama. You know what is Parikrama? No, sir, Parikrama is a festival of art in Konkani. So we are dealing with this kind of a class. आणि हाजेर म्हाका दिसता की थोडी आमी लिनियन्सी दाखोवची पडटली की तांकां कोंकणी कडेन हाडचें पडटलें. सो गोंय राज्य संशोधन मंडळ हांगा जे कोण प्रोफेसर्स आसा तांकां खबर आशिल्लें की हालींच सरकारान गोवा स्टेट रिसर्च फावंडेशन्स हें सुरू केलां. बट तातूंत कोंकणीचेर सोद कितलो जाता आनी कोंकणींतल्यान सोद कितलो जाता हाजेर आमची वॉच आसप गरजेची. आनी म्हाका तरी दिसता की कोंकणी एज अ भाशा की हाज्या परस कोंकणी स्टडीज जर विद्यापीठान गोवा बिझनेस स्कूल जावपाक शकता जाल्यार कोंकणी आनी कोंकणी स्टडीज हाजेर अध्ययन जावप भोव गरजेचें. आनी एमर्जींग फिल्ड्स जीं आसा ज्ञान केंद्र आसा वीच वील डिसायड द फ्युचर की जे आमचे कडेन डेजर्टेशनाक आसा वी टेल देम दीस वर्ड्स आनी वीच इज एमर्जींग थिंग की पर्यावरण क्लायमेट एक्शन क्लायमेट सायन्स हाजेर कोंकणींतल्यान साहित्य तयार जावपाक जाय बिकॉज दीस इज द फ्युचर पब्लीक पॉलिसी इज डिफायन्ड बाय क्लायमेट सायन्स टुडे. तशेंच डायस्पोरा म्हणजे जो प्रवासी जीण आसा ताजेर कोंकणींतल्यान बिकॉज कोंकणी इज द लार्जस्ट डायस्पोरा इज बिकॉज की कॅनडा हालीं चर्चेन आसा बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन. द फर्स्ट इंडियन डायस्पोरीक कम्युनिटी द लार्जस्ट डायस्पोरीक कम्युनिटी इन कॅनडा इज पंजाबी, सेकंड इज बेंगॉली, थर्ड इज कोंकणी. सो ह्या डायस्पोरा कडेन आमी थोडेशें लक्ष दिवपाक जाय. आनी द लास्ट इज द मॅरिटायम दर्यावयली जीण. सो हाजेर कोंकणींतल्यान संशोधन साहित्य तयार जावप इम्पॉर्टंट. आनी दिस इज द लास्ट स्लायड वीच इज द कोंकणी ट्रेड अँड कॉमर्स अँड डायस्पोरा की हे एक कॉर्नर स्टोन आसा जाचेर आमचें खूब लक्ष आसपाक जाय की कोंकणी एज अ बाजारपेठ, कोंकणी एज अ मार्केट. हांगा खुबशे इन्फ्लुएन्सर्स आसा बट इन्फ्लुएन्सर्साचें प्रमाण इज योर 10 lakhs फॉलोवर्स. की डायस्पोरा जो गोंयचो आसा तातूंत भितर आमचो इन्फ्लुएन्स कितलो आसा आनी आमी खंय मेरेन पावल्या. गोंयचो कोंकणीचो चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री जावपाक जाय इज बिकॉज आमची आउटरीच थंय मेरेन पावपाक जाय. कोंकणी टॅक इज एन एमर्जींग फील्ड. हालींच गोंयच्या भुरग्यांनी एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स अँड एक्सटेंडेड रियलिटी काडली.
वीच इज एन एमर्जींग फील्ड आनी खास म्हणजे कोंकणी भुरग्यांनी तयार केल्लें. ओके, सो कोंकणीची गीग इकॉनॉमी, कोंकणी इन टेक अँड रिसोर्सीस आनी ताजी नीती. सो गोंयान जर स्टार्टअप फंड जावपाक शकता, आय टी डिपार्टमेंटाका प्रमोट करपाक शकता, जाल्यार कोंकणी स्टार्टअप फंड हो जावप, हो अस्तित्वात येवप खूब गरजेचें. आनी निमाणें इज दॅट की आमी सगळ्या गजालींचेर उलयले. होवूय मुद्दो ऑफिशियल लँग्वेज एक्टान येता की गोंय हें कांय राज्या भितर एक राज्य जंय NRI कमिशनर आसा. म्हाका दिसता केरळान सुद्दां ना. बट NRI कमिशनाची मॅन्डेट ही आमकां तपासपाची गरज आसा. इज नॉट जस्ट गोंय अनिवासीय भारती, बट गोंयचो पर्सन ऑफ ओरिजीन. जर भारत सरकार PIO आनी OCI ओवरसीज सिटीजन आनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजीन हे मर्ज करपाक सोदता, जाल्यार बिकॉज ऑफ हिस्टॉरिकल रिजन्स जो गोंयकार भायर 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 स्थायीक जाला ताजी गणना जावप ही तितलीच गरजेची आसा. ताजो डेटा हांगा मेळप हो तितलोच गरजेचो आसा. सो इतलें सांगून दिनवास की फुडें जें कितें आसा ते चर्चेक आमी उलोवया. सोशियो इकॉनॉमीक पॉलिटिकल बसका, कारण आमी कोंकणी कडेन कोंकणी फक्त भास म्हणून पळयनात. म्हणजे एक मुद्दो खूब म्हत्वाचो आसा जो प्रकाश बाबान उलयतना सांगलो की रवींद्र बाबान सांगिल्लें की ती राजकारण्याच्या माथ्यार थापल्या म्हणून. एक गजालीचेर म्हाका दिसता विचार जावपाची गरज आसा की आमी राजभास कोंकणी जावची म्हणून आंदोलन केलें, काय राजीव गांधीन सांगिल्लें तुमी तुमची राजभास थारायात, हांव तुमकां घटक राज्य दिता. म्हणटकर घटक राज्य जावपा खातीर आमी राजभास केली. हाजेरूय मातसो विचार जावपाची गरज आसा, कारण ताजे नंतर मुखार राजभास जातकीर कांय जालें ना. कारण तें वातावरणच तशें लोकां मदीं अजून पर्यंत तें इतलीं वर्सां भितर पसून दिसना. प्रकाश बाबान उलयतना सांगलें की ABC कॅटेगरी. हांव त्या गजालीचेर येतलो, पूण म्हाका दिसता सेंट्रल गव्हर्मेंटान आनी एक गजाल करपाची गरज आसा, D कॅटेगरी, ज्या गजाली भितर आमची कोंकणी येता. ओके, सो अश्यो भासो आसात ज्यो राजभासो जातकर केंद्र सरकाराक पसून ताजी कांय गजाली करची पडटात, त्यो गजाली जाल्ल्यो नात. हांव ह्या सगळ्या गजालीचेर कांय उलोवचो ना. हांव मातशी फक्त 10 पॉयंट मांडटलो. सो प्रकाश बाबा कडेन म्हजें एकूच हें की 10 मुद्दे आसात, एक मुद्द्या खातीर 2 मिनटां, म्हणटकर 15ची मातशी 20 मिनटां जातली. ओके, म्हाका ताजो अजिबात हुस्को ना, कारण फंक्शन जें आसा तें 4 वरांचेर सुरू जावपाचें 3:30 सुरू जालां, म्हणटकर अर्दवर चड मेळ्ळां. ऑफकोर्स लोक AC लागून भितर येवन बशिल्ले, ताजो फायदो जालो आमकां. सो हांव डायरेक्ट पॉयंटाचेर वता सरळ. पयलो पॉयंट, ओके, हांव घेता. कितें कितें आमचे कडेन ना आनी जावपाची गरज आसा. राजभास बेश्टीच जावपाक शकना. राजभाशे खातीर जाय आसता ती उतरावळ, टर्मिनोलॉजी जाय आसता. आनी ही टर्मिनोलॉजी एक प्रशासकीय शब्दावली आमचे कडेन तयार जाल्या जी पूर्ण ना हें आमकां पुरायेन खबर आसा. आनी त्या एक शब्दावलींतल्यान कांयच जावपाक शकना. हें इतली तेंप जे पळय कितें सगळी धडपड चल्ली, सगळी सादी गॅजेट काडपाची धरून, तातूंत भितर तें सिद्धूय बी जालें की आमचे कडेन ती ना म्हणून. CIL कडल्यान, सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस, हांचे कडल्यान हांवें कांय डेटा घेतिल्लो, कारण थंय कांय प्रमाणात काम जाता. पुण्याक चड जायना, मैसुराक चड जाला. आनी सुनाप्रांतांत आसतना आमी हांगच्यान PDF तांकां पावयताले. बरींच वर्सां PDF गेल्यो आनी बाकीची PDF वचपाक शकली ना. पूण तातूंतल्यान जो कॉर्परा आतां पर्यंत तयार जाला, जे शब्द भांडार येदोळ अनिल सामंत उलयतालो, ते शब्द भांडार आसा फक्त 39 लाख. फक्त 39 लाख. हां, तुमी 39 लाख मनशात, फक्त 39 लाख. हो कांयच न्ही कॉर्पोरा. आनी हातूंत भितरलो जो आसा तो सौंदर्य शास्त्राचो जो आसा तो 17.70 लाख, 44%. भौशीक प्रसार माध्यमां 20 लाख, 50%. विज्ञान तंत्रज्ञान 1 लाख, 2%, वा 2 वा 2.5% कितें म्हणया आमी. समाज विज्ञान जो आसा तो परत ताजो 10 न्ही ते 1.4, तो चुकून जालो थंय. 1.4 परत तितलोच 2%, 2.5%. इतलोच जाल्लो आसा. आनीक हें एक्झॅक्टली म्हणजे कितें, आतां सौंदर्यशास्त्र म्हणजे कितें म्हाका हांगच्यान कंप्लीट दिसना सारकें, पूण तुमकां हांगा दिसता. तातूंत भितर सौंदर्यशास्त्रा भितर येता तें लिटरेचर, नॉवेल्स, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, एसेस, फायन आर्ट्स, डान्स, म्युजीक, मागीर इन्स्ट्रुमेंट्स, आनी मागीर बाकीच्यो ज्यो सगळ्यो गजाली थंय बरयल्ल्यो आसात.
सगळ्यो सायन्स फोटोग्राफी आनी कितें सायन्स फिक्शन आनी कितें अश्यो सगळ्यो तरेच्यो गजाली ज्यो सौंदर्य एस्थेटिक्सा भितर येतात त्यो सगळ्यो सौंदर्य शास्त्राच्यो गजाली आमचे कडेन येवपाक जाय ज्यो आमचे कडेन आसात त्यो फक्त कितें तरी 46-47% आतां पर्यंत आसात आनी ताज्या वयर चड कांय ना. भौशीक प्रसार माध्यमां भितर ज्या हातूंत भितर माध्यमां भितर हांवूय बी आसा त्या हातूंत भितर म्हणजे न्यूज सगळ्यो तरेच्यो बातम्यो जातूंतल्यान राजकीय आनी कितें सगळी तरेची टर्मिनॉलॉजी येता ती जावं एडिटोरियल्स आर्टिकल्स लेटर्स ओके मुखार कितें आसता तें ऑबिच्युअरीज आहा तेणी ते लेटर्सा नंतर कितें आहा म्हाका दिसना तें वेदराची हवामानाची उतरावळ आमचे कडेन अजिबात ना. देर इज अ डीप डिप्रेशन इन हांगा इन दी सी अशें जर म्हणली जायत जाल्यार त्या डिप्रेशनाक कितें म्हणप हें पसून आमचे कडेन ना. डीप डिप्रेशनाक कितें म्हणप आनी कितें म्हणप अशी कित्याक फोण सो अशे तरेची सगळी उतरावळ जी आसा ती उतरावळ हें हारलें रे मातशें हय ओके. विज्ञान तंत्रज्ञाना भितर तर कितें ना म्हणून ना जें आमचे कडेन फक्त 2% आसा 2-2.5%. तातूंत भितर एग्रीकल्चर आर्किटेक्चर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी झुऑलॉजी बॉटनी मॅथ्स स्टॅटिस्टिक्स सायकोलॉजी होम सायन्स इंजिनियरींग इलेक्ट्रॉनिक्स होमिओपॅथी आनी बाकीचे आयुर्वेद मेडिकल आनी कितें सगळी तरेचें जें कितें तंत्रज्ञाना भितर जें कितें आसा विज्ञान तंत्रज्ञान त्यो सगळ्यो गजाली तातूंत भितर येवपाक जाय उतरावळी भितर जाल्यार त्या राजभाशेचें मुखार हें जावपाक शकता तें आमचे कडेन फक्त 2% आसा. समाज विज्ञाना भितर सगळी तरेच्यो बाकीच्यो एन्थ्रोपॉलॉजी आर्किओलॉजी इकॉनॉमिक्स एज्युकेशन फूड पॉलिटिकल सायन्स फिजिकल एज्युकेशन आनी कितें धरून सगळ्यो गजाली आसतात त्यो तातूंतली पसून आमचे कडेन फक्त 2% आसात इतल्योश्यो गजाली आसा. आमचे कडेन हांवें बेश्टो शब्द वापरला अणकारपी म्हणटा ताका बेश्ट्या अणकारी म्हणला शोलिंगाय बाब असले शब्द करतालो म्हणून ट्रान्सलेटर तोच घेवपाचो बी अशें कांय ना तो घेतला. पूण हांगा जालां कितें की हें ट्रान्सलेटरांचें जें प्रकरण आसा तातूंत भितर कितें कोंकणीचें ट्रान्सलेशन आसा न्ही काड आनी धाड ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान. मग तांणी कितली डिपार्टमेंटाचें काम करप प्रत्येक गजाली भितर तांणी काम करप आनी मागीर तुमचे खातीर करतात कितें तर सो मागीर तुमी प्रशिक्षण दितात तें कित्या खातीर दितात तर प्रत्येक खात्या भितर कांय बेजीक मुळाव्यो ज्यो गजाली आसात त्या मुळाव्या गजालींचे अणकार करपी मनीस थंय आसपाक जाय जाल्यारूच तें जावपाक शकतलें नाल्यार कशें जातलें. सो तें काय आसा तुमचे कडेन कांयच ना थंय आनी तुमी काडटात आनी सरळ हें दितात. सो सगळीं खात्यां मदीं तें आसपाक जाय. राजभाशा खात्या भितर जे अणकार करपी आसात थंय अक्षरशा सद्याक हांव जर्नलिस्ट हांव सडेतोड उलोवपी ओके म्हाका कोणाचो हें ना भंय ना अनिल बापडू उलोवपाक शकना ओके पूण हांव उलोवपाक शकता. भाड्याचे तट्टू म्हणटा ते सगळे राजकीय हातूंतल्यान इन्फ्लुयन्सांतल्यान हाडून थंय चिकटयल्यात आनी तांचे कडल्यान आमी जेन्ना कांय एका गजाली खातीर बसले तेन्ना तांणी केल्ली ट्रान्सलेशन्स आमी पळयले आनी कपला हात मारून बसले ही कितें परिस्थिती काय हे एक अवघे 4 हांगा स्नेहा आसा वा सेबी आसा अशे तरेचे एक 4 हाताबोटार मेचपा सारके जर ट्रान्सलेटर जर सोडली जायत जाल्यार बाकीचे सगळे ट्रान्सलेटर्स आहा ते कामाचेच नात अशी परिस्थिती आसा. तांकां पयलीं प्रशिक्षण दिवपाची गरज आसा ही परिस्थिती तयार जाल्ली आसा. सो ही फक्त दाखोवपा खातीर आसा फिगर्स एक्चुअल थंय भितर कांयच ना मोठे घराक पोकळ वाशे अशी परिस्थिती आसा. हाज्या शिवाय आमकां गरजेचें आसा तें खाजगी अणकारी जे खाजगी लेवलाचेर काम करतले. कोंकणींतल्यान MA करतलो प्रत्येक जाण प्रोफेसर जावपा खातीर MA करता. ही कामां कोणी करप आनी ह्या कामां भितर पयसो ना न्ही ह्या कामां भितर पयसो आसा भरपूर 30-40 हजारा वयल्यान सुरू जाता 1.5-2 लाख पर्यंत पसून तुमी जोडपाक शकतात. इतली आज गरजेची गजाल जाल्ली आसा. प्रसार माध्यमां अशी तरेन तयार जाल्ली आसा सगळी डिजिटल माध्यमांतल्यान की तातूंत भितर कितल्योश्योच गजाली भितर हें आसा आनी त्यो गजाली करपाक मनीस ना आमचे कडेन. बऱ्यापैकी एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावपाक शकता. घर बशिल्ले कडेन कोविडांतल्यान संवय जाली आमकां वर्क फ्रॉम होम ह्यो गजाली जावपाक शकतात. त्यो गजाली थंय जायनात आनी प्रशिक्षण ना. प्रशिक्षणाच्या नांवान जें कितें चलता तें आतां मातशें खंय तरी सुरू जालां आनी तें खंयच्यान सुरू जाता पयर खंय तरी सांखळे भितर पयली जी गजाल जाली ती टायप करपाची. अरे टायप करपाची ही सामकी बेजीक गजाल. तूं भितर सरतना तुका टायप करपाक कळपाक जाय. टायप करपाचें म्हणून प्रशिक्षण घेवप मागीर तुका नोकरेर भितर घेतना क्रायटेरिया आमी थारायतात काय ना की तुका ती हें गजाल करतले जाल्यार तें कितें आसपाक जाय तुजे कडेन बेजीक. तुका इंग्लीश टायपींग येता तशें कोंकणी टायपींग येवपाक जाय. ही कंपल्सरी करपाक जाय गजाल सामकी जाल्यार ज्यो गजाली जावपाक शकतल्यो नाल्यार जावपाक शकपाना. हांगा मुखार जी गजाल आसा की हांव शिक्षणा कडेन येता. शिक्षणा कडेन इतल्या खातीर येता की हे अणकार करपी आतां आमकां कामार घेतना म्हणलें कामार घेतना तुका तें कंपल्सरी येवपाक जाय. कंपल्सरी येवपाक जाय जाल्यार तुका कोंकणी पयलीं खंय येता
कारण कोंकणी सक्तीचीच ना शिक्षणा भितर. कोंकणी शिक्षणा भितर म्हणजे आदी कळस म्हाका पाया जाल्लो अरे मुळावे बुन्याद घाल्या शिवाय घर बांदपा शकता आमी. बुन्यादच ना सारकी. जो भुरगो शिकता ताका कोंकणीच सारकी येना जाल्यार तो फाल्यां सरकारी नोकरी घेतकर मागीर मुखार कितें करतलो, ताजी कितें चूक. सो हांगा प्रत्येकाक जे आसा कोंकणी सक्तीची जावप ही गरजेची. फक्त बरयतात आमी कांयच जायना. सो शिक्षणा भितर कोंकणी सक्तीची मुळावे शिक्षणा भितर जावपाक जाय. जे मुळावें शिक्षण बाकीची भाशा भितर शिकतात तांकां कोंकणी भाशेचो विशय सक्तीचो आसपाक जाय. कोंकणी भास एक भास तुमी घेवपाकच जाय. आमचे कडेन कोंकणी इज अ थर्ड लँग्वेज. इंग्लीश इज अ फर्स्ट लँग्वेज, सेकंड लँग्वेज आनी कितें तरी, आनी थर्ड लँग्वेज इज कोंकणी वीच इज ऑल्सो ऑप्शनल. अशे तरेची सक्तीचो म्हणटा प्रश्नच ना. मागीर मुखार कशें चलतलें प्रशासन? कोणी चलोवप तर तें? लोकांनी चलोवपाचें प्रशासन. आमच्याच भितरले लोक वचून थंय काम करतले. आमच्याच भितरले वचून लोक थंय अर्ज करतले. अर्ज करनात कित्या खातीर? कारण मुखार ताकता येना. म्हाका काम जावप म्हत्वाचें आसता. म्हाका तें कोंकणींतल्यान हें करप तें झगडपा खातीर हांव करना. कामा खातीर करता अर्ज. सो तो कामा खातीर अर्ज करता, थंय मुखार करता, जी अंमलबजावणी जायना आनी मुखार म्हाका तूं कितें बरयलें तें कळ्ळेंच ना. पयलीं थोड्यांक बरोवपाक कळना, बरयलें जाल्यार तें वाचपाक कळना. ह्यो परिस्थिती आसा. सो हें मुळावण मागीर घालप पण हें शिक्षणान घालपाक जाय. आनी ताका लागून हें प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक ह्या मिनिमम 3 गजालींचेर, प्राथमीक, माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक ह्या तिनूय गजालींचेर शिक्षणांत कोंकणी सक्तीची हें जर आमी करना जायत जाल्यार मुखार कांयच जावपाक शकना. इट इज नॉट पॉसिबल. ही गजाल सद्याक आयच्या परिस्थिती भितर म्हाका सामकी गरजेची गजाल दिसता, वीच इज अ ब्रीज कोर्स. जाता अशें की कोंकणींतल्यान तूं शिकता, मागीर मुखार तूं इंग्लिशींतल्यान शिकता. मॅक्झिमम भुरगो इंग्लिशींतल्यान शिकता. ताजे नंतर तो मागीर सेकंडरी लेवलाचेर येता, माध्यमीक पावंड्याचेर येता. थंय बी तो घेता वा घेना कितें तरी कोंकणी. मागीर ताका लक्षांत येता की कोंकणी घेतल्यार आपल्याक हे फायदे आसात. मागीर तो उच्च माध्यमीक लेवलाचेर कोंकणी घेता. ताचे पयलीं ताणें मराठी बी घेतिल्ली आसता. कित्याक तो मराठी माध्यमांतल्यान शिकून आयला म्हणटकूच तो मुखार मराठी मेळटा नॅचरली. ताका भाशा सोंपी पडटा. मागीर लक्षांत येतकर तो घेता, वा तो ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर घेता, वा थोडी जाण पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचेर कोंकणी करतात. माधवी सरदेसायाक हांव विचारतालो तें जॉयन जाल्लें तेन्ना की माधवी कशें चल्लां, संदेश कितें सांगू तुका, अ आई धरून सुरू करचें पडटा. एम.ए. लेवलाचेर जर अ आई धरून सुरू करता जाल्यार देर इज समथींग ड्रॅस्टिकली रॉंग विथ द एज्युकेशन सिस्टम. ही परिस्थिती आसा. सो ताजे खातीर हो ब्रीज कोर्स सरकारान इमिजिएट सुरू करपाक जाय. ही आमची मागणी आसपाक जाय की जेन्ना तो कोंकणी भितर जावं सेकंडरी लेवलाचेर, माध्यमीक पावंड्याचेर, उच्च माध्यमीक पावंड्याचेर, वा तो पदवी पावंड्याचेर, ह्या पावंड्याचेर, महाविद्यालयीन पावंड्याचेर जेन्ना तो कोंकणी विशय घेता तेन्ना तातूंतल्यान फायंड आवट करपाक जाय की तुका पयलीं कोंकणी येता काय ना, तूं शिकला काय ना. बेजीक कोंकणी, शुद्ध लेखन, व्याकरण ह्यो गजाली तूं शिकला काय ना पयलीं. तो जर शिकलो ना जायत जाल्यार ताचे खातीर हो ब्रीज कोर्स म्हत्वाचो. हो ब्रीज कोर्स घेतले शिवाय तुका मुखार कोंकणी घेवपाक मेळची ना. जाल्यारच ती कोंकणी जावपाक शकता. नाल्यार मुखार तूं कोंकणींतल्यान डिग्री पसून घेता. हांव सद्या AI फॉर भारत ह्या प्रोजेक्टाक गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया जो आसा भारत सरकाराचो, जो IIT मद्रास चलयता, तातूंत भितर ट्रान्सलेशन आनी कितें ह्या सगळ्या प्रोजेक्टा खातीर हांव काम करता. तो काम करता तेन्ना आमी त्या प्रोजेक्टाचेर बसून MA भुरगीं घेवन तांचे बरोबर आमी पयलीं कितें सुरवात करतात, शुद्ध लेखनाची. दे आर ऑफिशियल ट्रान्सलेटर्स. थंय शुद्ध लेखन घेवन सुरू करची पडटा. दॅट मिन्स देर इज समथींग ड्रॅस्टिकली रॉंग. सो ताजे खातीर हो ब्रीज कोर्स म्हत्वाचो. मिनिमम 6 म्हयन्याचो कोर्स. जशें आमी हिंदी खातीर आमकां ते पंडीत बिंडीत अशे तरेच्यो ज्यो गजाली आशिल्ल्यो तशे तरेन हे आसपाक जाय जे माध्यमीक पावंड्याचेर, उच्च माध्यमीक पावंड्याचेर, महाविद्यालयीन पावंड्याचेर, पदव्युत्तर पावंड्याचेर पसून त्यो आसपाक जाय. आनी त्यो शुद्ध लेखन आनी व्याकरण हांगच्यांतल्यान सुरू जावपाक जाय. कारण त्यो भयानक आसतात ना जाल्यार अशे तरेच्यो परिस्थिती. म्हजी सारक्याची परिस्थिती. हांव सुना प्रांताचो संपादक जालो. म्हाका सांगपाक लज दिसना केन्नाय. सुना प्रांताचो संपादक जालो 2004 वर्सा जेन्ना हांव 44 वर्सांचो आशिल्लो. मराठी माध्यमांतलो एक विद्यार्थी. म्हाका 44 वर्सांचेर कोंकणी शिकची पडली. चंद्रकांत बाबा किंकेणी सदां सांगतालो, आरे कोंकणी ती भास ती शिकची पडटा. उलयता म्हणून बरोवपाक येना. म्हाका कोंकणी येता, मराठी येता, हिंदी येता, इंग्लीश येता. हातूंतल्यो 3 भाशा तर म्हाका त्या मानान खूब बरी येतात. हिंदीचें तितली चड ज्ञान ना. 3 येतात. आनी म्हजें सामकें हातूंतलें मत सगळ्यांत कठीण जर खंयची भाशा आसत शुद्ध लेखन व्याकरणाच्या दृश्टींतल्यान ह्या 4 भाशा मदली जाल्यार ती कोंकणी. बाकीची भाशा खूब सोंप्यो. सो इतली समजनाकात की म्हाका कोंकणी उलोवपाक येता म्हणटकर बरोवपाक येता. खूब कठीण सामकी. कारण आमचे कडेन अनुस्वार आसात, नाकयें आसा आनी कितें आसा, खूब गजाली आसात ज्यो सगळ्यो गजाली. आनी तितल्या हातूंत भितर सगळे आमच्या जाणटेल्यांनी शब्द गुंडायल्यात. सो खेळयल्यात सगळे. सो तेन्ना ते कठीण आसता. ती शिकची पडटा हें लक्षांत दवरप गरजेचें.
हांव BA कोंकणी केली, कोंकणीन BA केली म्हणून म्हाका कोंकणी येता अशें ना, MA कोंकणी केली म्हणून म्हाका कोंकणी येता अशें ना. हो फॅक्ट. तो फॅक्ट आमी समजून घेवया आनी तातूंतल्यान आमी मुखार या. ताजे नंतर मुखार येता ते प्रशिक्षीत शिक्षक. हो पयलो प्रॉब्लेम सामको. पयलीं मराठी माध्यमांतल्यान शिकोवपा खातीर प्रायमरी लेवलाचेर शिकयतलो जाल्यार B.Ed गरजेचें आशिल्लें मराठींतल्यान आनी ताजे नंतर मुखार माध्यमीक लेवलाचेर आनी उच्च माध्यमीक लेवलाचेर सगळें शिकयतले जाल्यार B.Ed म्हत्वाचें आशिल्लें. कारण त्या माध्यमा खातीर ते त्या माध्यमांतल्यान शिकयताले. आज त्या माध्यमांतल्यान शिकयनात. आज कोंकणी माध्यमांतल्यान मुळाव्यो शाळी चल्ल्यात तांचे कडेन त्यो आतां म्हणून D.Ed काडूनच उडयले. कालच हांव डॉक्टर नारायण देसाया कडेन उलयतालो की ह्या गजालीचेर सर कशें कितें करपाचें, कोण करपाक शकता हे. कारण कोंकणी माध्यम आसा थंय कोंकणी तांचे खातीर वता आतां B.Ed जाल्यात पूण B.Edच्यो वेगवेगळ्यो तांणी हें केल्यात न्यू एज्युकेशन पॉलिसी प्रमाणे. सो तो B.Ed कोर्स सुरू जावपाक जाय. कोंकणी विशय आसा, कोंकणी विशया भितर प्राथमीक ते पदव्युत्तर ब्रीज कोर्स जे हांवें सांगले ते शिक्षकां खातीरय जावपाची गरज आसा. मान्य करया आमी, फक्त विद्यार्थ्यां खातीर न्ही, शिक्षकां खातीरय जावपाची गरज आसा. कारण शिक्षकूय बी खंय तरी कॉमर्स करून कोंकणीचेर गेला अशे तरेच्यो गजाली जाल्यो. वेळ जालो म्हणून म्हाका 10 मिनटां दिल्या. सोमू हांव उरिल्ली सोंपोवं 5च दवरल्या, म्हजे कडेन 10 आसात, कितें करूं? 5 सोंपोवं न्ही? ओके. सो हांव फास्ट वता. शुद्धलेखन, व्याकरण आनी ह्या गजाली खातीर स्टेट CRT ही काम करपाक शकता. गोंयांत भारतीय भाशा म्हणजे CIL हेजो सकाळी फुडें उलयतना आनी सांगलें, गणेश देवीन सांगलें की कोंकणी ही स्ट्रगलींग भाशा आनीक फक्त स्ट्रगलींग हातूंतल्यान न्ही तर खरेंच तातूंतल्यान वयर सरिल्ली भाशा. सो ती जर आसत जी बोडो आनीक दुसरी भाशा जी सांगिल्ली खंयची आपली भोजपुरी ताजे नंतर कोंकणी म्हणून सांगिल्ली जाल्यार कोंकणी ती गजाल समजून घेवन सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस जी आसा ताजें जें केंद्र पुण्या भितर खंयची तरी एक गुदांवां भितर चलता आनी थंय कोण वचनात अशी परिस्थिती आसा. वता ती भुरगीं वाजेन परत येतात. ताजी शाखा गोंया भितर जावपाचें एक तेंपार उदय नारायण सिंग आशिल्लो तेन्ना तांणी मान्य केल्लें. सो इट वॉज पॉसिबल. ती हांगा हाडपाची गरज आसा सामकी. कारण तातूंतल्यान आमचे कडेन ग्लॉसरी, वॉकेबुलरी, प्रोनावन्सिएशन डिक्शनरी, सगळी मशीन ट्रान्सलेशन, वेबसायट ट्रान्सलेशन, स्पीच डेटाबेज, कॉर्पस, जो शब्द भांडार, TTS, आतांचे टेक्स्ट टू स्पीच आनीक वर्ड बँक, गांवां मदीं लोकां मदीं घेवन वर्ड बँक सगळी एकठांय करप, ह्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली थंय जावपाक शकतल्यो. ती गजाल गरजेची आसा. ह्या गजालीचेर हांवें बेळगांवच्या परिशदे भितर अर्द तासाचो पेपर प्रेजेंट केल्लो. ते 1 मिनटा भितर हांव सांगपाक शकना. पूण त्रिभाशा सूत्र अंमलबजावणी जी आसा तातूंत भितर एकच हें आसा आनी हातूंत भितर भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर हांव सांगता की तुमच्यो नोकऱ्यो हांगा लिपल्यात. प्रत्येक सरकारी खात्यां भितर धरून बँको, प्रत्येक सरकारी खाती आनी निम्न सरकारी खाती हातूंत भितर लोकां कडेन संबंद येवपी जितलेय हुद्दे, जितलेय पोस्ट आसात थंय कोंकणी कळपी मनीस आसपाक जाय. हो सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो कायदो आसा. ताज्या फुडलो कायदो आसा की तुका ह्या राज्यांतल्यान दुसऱ्या राज्यांक ट्रान्सफर करपाक मेळना. सो तूं थंयच उरतलो, गोंयांकूच उरतलो, हांगच्या हांगा खंय तरी वतलो. आज आमचे कडेन हांगा वट्ट टोटल हांवें सांगलें 770 फक्त ही ऑफिसीस आसात. प्रत्येक ऑफिसा भितर 3 जाण धरात ऑन एन एवरेज जाल्यार 7 त्रिक 21 2000 2,500च्या वयर नोकऱ्यो हांगा आसात. कोण बोवाळ करना हाजेर. ATMा भितर वतात, इंग्लीश, हिंदी, मराठी ते दामतात आनी घेवन येतात. ताजेर बसून कोण विचार करना. हांगा ह्यो नोकऱ्योय बी आसात आनी हें सेंट्रल गव्हर्मेंटान करपाक जाय. जाका लागून हांवें प्रकाशाक म्हणलें D कॅटेगरी जावपाची तयार आसा ती ही. प्रशासना भितर कोंकणी सगळ्यात पयलीं कितें केलें काय म्हळ्यार गॅझेट तयार करपाचें. सगळ्यांत डिफिकल्ट गजाल आसा ती गॅझेट तयार करपाची. तातूंत भितर सगळी तरेची उतरावळ आसा. ती खंय गॅझेटाच्या फाटल्यान पयलीं लागल्यात. ताजे पयलीं तुमी वतात खंय लोकां कडेन वतली ती सरकारी कागदां जे सादे फॉर्म रिसिटी ज्यो बँके भितर आमकां दिसतात वा महाराष्ट्रा भितर गेल्यार आमकां दिसतात प्रत्येक फॉर्माचेर इंग्लीश आनी मराठी आसा. अशे तरेचे जितलेय अर्ज आसात थंयच्यान पयलीं सुरवात करात. आतां बोर्डांतल्यान सुरवात जाल्या, नांवांतल्यान सुरवात जाल्या, त्यो गजाली जाल्यो. पूण तातूंतल्यान पंचायती, नगरपालिका, हॉस्पिटलां जंय लोक चड आसा त्या गजाली भितर प्रशासना भितर थंय पयलीं कोंकणी हाडात. ताजे नंतर मागीर आमी गॅझेटाची गजाली उलोवया. दॅट इज दी लास्ट वन. तो पयलीं करपाक सोदता आमी. अशी परिस्थिती आसा. राजभास संचालनालय हें जें आसा तें बेजिकली संचालक जो आसा तो भाशीक चळवळीचो फाटभुंयेचो पूर्ण वेळ प्रशासक आसपाक जाय जाका प्रशासनाचो अनुभव आसा. हांगा परिस्थिती अशी आसा पनिशमेंट पोस्टींग म्हणून राजभास संचालक करतात.
आनी तो मागीर येता आनी वता ताका कांय पडून गेल्लें आसना, तो आपली ट्रान्सफरा खातीर तयारी करत आसता. सो तो सगळ्याच हातूंत भितर समन्वय साधपी असो संचालनालय आसपाक जाय. प्रशिक्षण जें आसा तें प्रशिक्षण प्रशासकीय उतरावळ करपा पुरतेंच तांचें काम आसपाक जाय. सगळीं खात्यांची ट्रान्सलेशन्स तांणी घेवन बसपाची न्ही, त्या खात्याची जबाबदारी वेगळी. आज तांचेर व्हरून सगळीं थोपतात अशी परिस्थिती आसा. फक्त म्हत्वाचें अणकार जें आसा तितलेंच करचें. दीस इज माय लास्ट स्लायड आनी हें म्हत्वाचें, हाजेर मातसो हांव उलयतलो. कोंकणी कमिशन करात. येदो युगांगान उलयतना सांगलें की NRI कमिशनाची गरज सगळी. खंयच्याच राज्या भितर घडये हें नासत. कोंकणी कमिशन ही गजाल आमची गरजेची, कारण ही नवी भासा, हांगा नवी राजभास जाल्या, आमचे कडेन कांयच ना. आनी तें फक्त प्रशासकीय पावंड्याचेर न्ही, शिक्षणीक पावंड्याचेर आनी बाकीच्या सगळ्या पावंड्याचेर हें जावपाक जाय. ताजें कोऑर्डिनेशन करपी कमिशन आसपाक जाय हांगा. त्या कमिशनाच्या अंडर राजभास संचालनालय बसून येतलें. राजभास संचालनालय इज नॉट फायनल. राजभास संचालनालय हें फक्त प्रशासना भितर कोऑर्डिनेशन करपा खातीर. बट ताज्याकय फुडली गजाल आसा आनी ताजेर कमिशनाचेर परत पॉलिटिकल अपॉयंटमेंट आसपाक जायना. ही गजाली आमी तितल्याच हातूंत फाटीं लागून करपाक जाय. तो बिन राजकीय भाशीक मळा वयलो प्रशासकीय प्रशासन खबर आशिल्लो अशे तरेचो, जाका जशें NRI कमिशनराक कॅबिनेटाचो दर्जो आसा तसो आसपाक जाय. हांगा कितें जालां, इट्स अ व्हेरी डेलिकेट इश्यू. ऑफिशियल लँग्वेज म्हणटकर तो काडटा आनी चीफ मिनिस्टर आपल्या कडेन दवरता. चीफ मिनिस्टराचेर इतल्यो गजाली असतात की तातूंत भितर तो ताचे कडेन लक्ष बसून दिवपाक शकना आनी ताका लागून ती तशीच पडून उरता. हांगा कॅबिनेट दर्ज्याचो ताका हें आसा, हुद्दो आसा, अशे तरेचो मनीस ज्याचे कडेन पावर आसा, पॉलिटिकल पावर आसा, अशे तरेचो मनीस हांगा आसपाक जाय. ताजे अंडर राजभास संचालय, शिक्षण खातें, गोंय विद्यापीठ वा गोंय विद्यापीठांतलो कोंकणी रिसर्च विभाग आनी कितें ह्यो सगळ्यो गजाली येतल्यो. ताजे बरोबर कोंकणी अकादमी, कला अकादमी तर आमी बाकीच्यांचेर सोडून दिल्या. कला अकादमीचे प्रोग्राम कोंकणी अकादमी करता. ते कला अकादमीन करपाचे कलेचे कार्यक्रम ही परिस्थिती जाल्ली आसा. कोंकणी अकादमी एकाडेमीक काम करपा खातीर तें करत ना अशी परिस्थिती जाली आसा. तें जावपाक जायना. हेर अकादमी ज्यो आसात बाकीच्यो त्यो सगळ्यो अकादमी ह्या कमिशनाच्या अंडर आसपाक जाय. म्हणजे कशें की त्या खात्याचे संचालक आनी कोण सगळे जे कोण आसात, प्रोफेसर्स वा कोणी HOD आनी कोण आसात, ते सगळे त्या कमिशनाचो भाग आसपाक जाय. थंय हें कोऑर्डिनेशन चलतलें. जातूंत भितर CILचे येतले, केंद्रीय राजभास विभागाचे प्रतिनिधी येतले आनी जे हांगा हाणें सांगलां, अनिल बाब सामंतान सांगलां, तें म्हत्वाचें. ताका दंडात्मक अधिकार आसपाक जाय, पिनल पावर्स आसपाक जाय. हें कमिशन सेटअप करचें आनी तातूंतल्यान हें चालीक लावचें अशे तरेन हांव ही मांडणी केल्या. धन्यवाद. जय गोंय, जय हिंद.